मुरगांव लॉन्च देनी संघटनेन शुक्रारा वास्को जेटीची मागणी केल्या। एमपीटी आनी गोंय सरकारान जर कसल्याय उदरगत प्रकल्पांक सुरवात केल्यार मुरगांवच्या लॉन्च संघटनेक विश्वासात घेवन पावल घेवचें म्हण मागणी लॉन्च संघटनेन शुक्रारा केल्या। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। What was the meeting? The chairman Jaykumar as well as the honorable MLA, I feel they have taken a major role in this entire process, because without their consent and without their approval, this concept of jetty alongside next to the fishing jetty was not even possible, because it was solely the MPT's prerogative to decide whether they should give us the space or not. So it was the honorable MLA's intervention as well as MPT chairman Jaykumar who actually gave us the foundation that this jetty should be put up here and we should be accommodated here. मुरमुगांव लॉन्च ओनर्स एसोसिएशन हे एसोसिएशन 40 वर्सां जाली हे पोर्टान आहा आमी एमपीटीच्या सांगाता कितें आमी स्टेप केला तो एमपीटी कॉन्फिडन्सानूच घेवन आमी केला। सो आमी कितें मागता एमपीटी चेअरमॅना कडेन आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन कितें तो नेवो एक केल्लो प्रोजेक्ट जितून आमकां कितें कॉन्ट्रिब्युशन करूंक मेवता। आतां सगळे जाणां मायनिंग क्लोजर जावन आमकां लॉन्चीन खूब त्रास जाले, आमच्यो लॉन्च्यो इवन मेंटेन करपाक आमकां डिफिकल्टी जाली, मायनिंग पॅकेजूय आमकां कांय येवंक ना। सो हितून तर कितें आमकां पोर्टान डेवलपमेंट जाता तेन्ना आमकां कितें ऑपॉर्च्युनिटी आहा बिजनेस करपाक इन द सेन्स ऑफ अ लॉन्च ऑर अ टग ऑर अशें कितें पेट्रोल वेसल, तर फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी मुरमुगांव लॉन्च ओनर एसोसिएशनाक दिवपाची हें म्हाजें म्हाका दिसता एक रिक्वेस्ट एमपीटी चेअरमॅना कडेन आनी इवन आमच्या ऑनरेबल एमएलए बाब कार्लोस आल्मेदा कडेन की आमकां मुरमुगांव लॉन्च ओनर एसोसिएशनाक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें डेवलपमेंट करपाचें म्हणून पोर्टाक, कित्याक आमी एक पार्ट आहा जे एमपीटीचो आनी आमकां दिसता आमी एक इंटेग्रल पार्ट म्हणून एमपीटीचे। सो तेका लागून हांव मागता एमपीटी चेअरमॅना कडेन, आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी आमच्या लोकल एमएलए कडेन की आमकांय कॉन्फिडन्सान घेवन आमचोय कितें बेनिफीट जावचो म्हणून हें तेमी चिंतून कितें फुडो स्टेप घेवचो।